नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय आसा तो म्हळ्यार टॅक्सींचो आनी टॅक्सीच्या विशयाचेर सरकार वेळकाडूपण करता. वेदर गव्हर्मेंट इज ड्रॅगिंग इट्स फीट ऑर ज्या गतीन सरकारान कांय पॉलिसी किंवा धोरणात्मक निर्णय घेवपा जाय ते घेता काय कितें, हो आयचो विशय आसा. रायट नाव स्टुडियो भितर म्हजे बरोबर 3 मनीस आसात. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकर. गिरिराज वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर चेतन कामत, असोसिएशन ऑफ टुरिस्ट टॅक्सी ओनर्स ऑफ गोवाचे अध्यक्ष. आणि तिसरे आसात म्हजे बरोबर सिनियर जर्नलिस्ट आणि ते नागरीक म्हणून हांगा आसात ते डेरेक आल्मेदा. डेरेक वेलकम. डेरेक, आय विल स्टार्ट विथ यू. जो इन्सिडंट बोर्मुगांव जालो तो ताजे उपरांत सरकारांनी मातशी कडक भाशा वापरपाक सुरवात केली. इज इट टू लिटल टू लेट or you are saying better late than never? What I feel, Pramod, is that see, the taxis are almost as old as tourism in Goa, and the taxi owners have created a business model for themselves which has worked very well for them in the last 3 decades. And it has given them revenue. And today, because of that excess revenue, you have almost about 20 to 24,000 taxi owners who are earning a livelihood from it, and it works very well for them. So my question to the government is, when it's working so well for them, why do you want to interfere? If you feel there is a law and order problem, you tackle that law and order problem. But don't use that to undermine them. Don't use that to suppress them. Don't use that to destroy their business model. Allow them to have a business model that works for them. Recognize them as legitimate stakeholders in the industry, and I don't think you'll have any problem. चेतन बाब, पहिली गजाल म्हळ्यार तुमी जो इन्सिडंट घडलो जाची म्हाका दिसता फक्त गोंयभर न्ही तर जगभर चर्चा जाली, ताजे विशीं तुमचें अधिकृत म्हणणें कितें? आणि आता जेन्ना सरकार सांगता की लेट अस क्रिएट अ सिस्टम, ज्या सिस्टमी भितर तुम्ही येयात आणि ऑपरेट जायात तुमच्या कन्व्हिनियन्सा प्रमाणे, ताजेर तुमचें मत कितें? पयल्यान पयली सर, जो इन्सिडंट घडलो तो घडपाक जायनाशिल्लो हाचेर हांव सगळ्या वतीन एपोलायज करता की हांव सॉरी म्हणटा. हो इन्सिडंट घडपाकूय म्हणून एक कारण आशिल्लें. ज्यो बसी एंटर पयली 2 ज्यो क्रूज आयल्यो त्या 2 क्रुजांक 40 बसीस ऑर समथींग भितर घेतली, जशें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तशें. आनी जी लास्टाची क्रूज आयली त्या क्रुजा भितर ते बसींक भितर घेवना, बिकॉज तांचे कडेन पास नाशिल्ल्या कारणान बसीक घेवना. आनी वेदर थंय कितें जाली हातापायी जाली म्हणटा अशें आयकून येयलां, ती एक्चुअली जावपाक जायनाशिल्लें. दुसरी गजाल, जी गव्हर्मेंटान पॉलिसी हाडल्या, जी आतां म्हणटा ते एप करया, हांव इतलें सांगूंक सोदता की गव्हर्मेंट हो फेलियर गव्हर्मेंट जावन आसा. कित्याक काय म्हटल्यार गव्हर्मेंटान पयलीं तांचे एप काडले जे फोटा मायल्स तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस केले. जो पयलींचो टुरिजम मिनिस्टर छातयेर हात मारून सांगतालो आपणी एप हाडले आपणी एप हाडले म्हूण. आयज पळय तो आयज त्याच लोकांनी ताका घरा धाडलो. आज हे एप चलोंक ना, हे इंट्रोड्यूस केलो जस्ट प्रॅक्टीस म्हणून. हे एप खंयचेच चलोंक ना. जे तेंचेर कोस्टल बेल्टाक चलोवपाक लागले, कोस्टल बेल्टाकूय ते चलोवंक ना. आज ते एपाचें कांयच ना. हो सर्व सामान्य जनतेचो पयसो जो आसा पळय हो गव्हर्मेंट खंय तरी वाट लावन उडयता अशें म्हाका तरी दिसता. दुसरो काडलो तेंच्यांनी मिटर. सगळ्यांनी मिटर घातलो. भोवतेक 90% लोकांनी मिटर घातलो. आनी ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलें की मिटराक जे पयशे आसा ते तुमकां रिटर्न दितले म्हणून. आज पर्यंत 50% पासून लोकांक ते पयशे मेळले ना. आनी आतां परतून जनतेचो पयसो जो आसा पळय तो तिसऱ्या एपाक घालून वयता. म्हाका खंय ना खंय तरी हें दिसता की हे गव्हर्मेंटाचें एक व्हडलें करप्शन जावन आसा. हें हांवें पयलींय सांगलां. कित्याक हेंकां जर हे एप काडपाकूच जाय आशिल्ले जाल्यार हेंच्यांनी मिटर कित्याक इंट्रोड्यूस केलो हो म्हाजो क्वेश्चन आसा गव्हर्मेंटाक. जर एप करपाक जाय आशिल्लो आनी मिटर हाडला जाल्यार एप कित्याक केलो? आतां फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगता, ज्यो गव्हर्मेंटाक गाडयो चलता टॅक्सी आमच्यो, त्यो टॅक्सीक ते लमसम रेट दिता. ते कित्याक दिता? त्यो गाडयो कित्याक तुमी मिटराचेर चलयना? हो एक म्हाजो क्वेश्चन आसा गव्हर्मेंटाक. हे आयज गव्हर्मेंटान दाखोवन दिवपाचें. आमी जायते फावटी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळ्ळे जेन्ना आमचो टुरिजम मिनिस्टर हो नवीन आसा आतां,
बट तेच्या पयलीं जायते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळ्ळे हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक, बट हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जावन आसा फेलियर मिनिस्टर जावन आसा अशें म्हाका खंय तरी दिसता, कित्याक आयज हो प्रॉब्लम ताजे कडेन सॉल्व जायना. ओके गिरिराज, सरकार म्हणून आता जर सरकारान कडक भूमिका घेतल्या, ते म्हणटात की त्या कडक भूमिके फाटल्यानूय तांकां अशें दिसता की वेगवेगळे मोटिव्स आसात, हेतू आसात. सरकार ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? हांवें तेच विचारलें डायरेक्ट बाबाक की टू लिटल टू लेट काय बेटर लेट दॅन नेवर, सरकार कशें करून पळयता? म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे डायरेक्ट बाबान जे म्हणलें की एक बिझनस मॉडेल तांणी तयार केलो, पण म्हाका दिसता बिझनस मॉडेला बरोबरूच आमी गोवा म्हणून जेन्ना विचार करता तेन्ना एक टुरिजम इंडस्ट्रीचेर हाजो कितें इम्पॅक्ट तोय पळोवंक जाय. आज तुमी ट्रीप एडवायझर काढा किंवा खंयची टुरिजम रिलेटेड हे काढा. म्हणजे आतां पयर तुमकां एक उदाहरण दिता, एका मिडिया हावजान दिल्ली केल्ल्या इव्हेंटान सीएमाक प्रश्न विचारलो की गोंयचो टॅक्सी प्रश्न सुट्टलो काय म्हणून, आनी तुमी पळयलें सगळ्या लोकांनी ताळयो मारल्यो जे गोंयांत येतात तांचे हाल जाता. सो म्हाका पयलीं दिसता की डायरेक्ट बाब जर म्हणटा की सगळें सुरळीत चल्लां जाल्यार तांणी दोळे उगडचे आनी पळोवचे की आज लोकांचे कितें हाल जाता ते. हांव मुंबय आशिल्लो काम करपाक किंवा पुण्या शिकपाक आशिल्लो किंवा दिल्ली कामाक आशिल्लो, केन्नाच एक म्हज्या पर्सनल व्हेहिकलाची गरज भासनाशिल्ली, कारण टॅक्सीज आर फ्रिली अवेलेबल, देर आर ॲप बेस्ड टॅक्सीज. पण गोंयांत आज जर तुमी मुद्दम पळयशात, आज 99% जे आमचे रिलायन्स आसा ऑन पर्सनल ट्रान्सपोर्ट इज बिकॉज द टॅक्सी नेटवर्क इज व्हेरी बॅड. दुसरें आज चेतन बाबान एक गव्हर्मेंट इज फेल्युअर म्हणलें. कशें आसा न्ही, तो डुएल रोल आसा ताजो. तो एक टॅक्सी एसोसिएशनूय म्हणून करता आनी मागीर आम आदमी पार्टीचो मेंबरूय म्हणून. म्हाका दिसता आज टॅक्सी एसोसिएशनांनी जो राजकीय जांकां खाज आसा पळय ते सुद्दां भितर आसा आनी ते टॅक्सीवाल्यांक चिंतोवपाचो प्रयत्न करता. आतां फाल्यां म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा की तुमी प्रत्येक वेळा जे विशय काडले, आज जगभर खंयचोच असो सेक्टर ना जातून टॅक्नॉलॉजीचो वापर जायना. आज एक रस ऑमलेटीचो गाडो आसूं किंवा खंय तरी भाजी पाव विकपी गाडो आसूं, ताणें कितें म्हणपाचें मॅकडॉनल्ड्स नाका खर आमचो बिझनेस हॅम्पर जातलो. हे खंयचे म्हणजे ही जी म्हणजे म्हाका दिसता एक विकृती जी निर्माण जाल्या. आनी जशें डेरेक बाबान म्हणलें की लॉ अँड ऑर्डर, म्हाका दिसता जे मोर्मुगोवा जाले दॅट वॉज म्हणजे द फायनल नेल हातून की आमकां जेन्ना कळ्ळें की हांचो जो पर्यंत हो बिहेवियर चालू आसा तो पर्यंत गोंयच्या टुरिजमाक अशेंच आमचें तोंड काळें करीत रावतले. म्हाका दोनूच गजाली सांगपाक जाय. एक म्हणजे गव्हर्मेंटाचो फोकस इज व्हेरी क्लियर. वी वॉन्ट यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी, we want convenience for the passengers. At the same time we want to ensure की tourism gets promoted. आणि हांव जेन्ना कन्विनियन्स म्हणटा ते फक्त टुरिस्टां खातीर न्हय, तर म्हाका आज जर हांगासरल्यान खंय मडगांव वतलो, आज तोंडाक येता तो रेट सांगतात. पयलीं म्हणजे म्हाका आतां तुमकां एग्जाम्पल तुमच्या स्टुडियो भायर म्हाका जर टॅक्सी जाय, हांवें कितें करपाचें? चलत वचपाचो, खंय वचपाचो? जर हांव एक टुरिस्ट आसत, फाल्यां हांवें टॅक्सी सोदीत खंय वचपाचो, हाजें म्हाका तुमी एक गजाल सांगा. तर म्हाका हाज्या खातीर इतलेंच दिसता की टॅक्सी हो विशय जाता तितलो बेगीन सॉल्व जावपाक जाय. आनी हांव सगळ्या टॅक्सीकारां कडेन मागता की हे जे राजकीय जे किडे भितर सरल्या तांच्या बळाक बळी पडूं नाका आनी सरकाराक सपोर्ट करा. तुमकां बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज सरकार दितले आनी तुमच्याच वेलफेअरा खातीर हे ॲप आसा. Derek, respond to both those points. Yeah. Do you think first question जो तुका गिरिराजान विचारलो की तुम्ही जेन्ना अशें म्हणटात तेन्ना तुमकां अशें दिसता की देर आर नो प्रॉब्लेम्स म्हणून? First, he said when we want technology. Right now you have Ola and you have Uber. Yeah. Okay, Uber, both are in total loss. In one case, the loss is almost 17,000 crores. In the case of the other one, this year, last financial year, loss was 216 crores. Previous, it was 343 crores. These are all going in loss. So when you talk about technology, please talk about the back end, please talk about the administration, please talk about how you're going to run it. You can't just take an app, throw it into the market and expect these people to use it. It's not going to work. The second issue is taxi trade runs without an app. They all have agreements with various hotels. Now you say, where will I get a hotel? Where will I get a taxi if I'm a tourist? You'll get it outside your hotel because they're all there. You can get it. So don't say you don't get it. The third thing that he said is, we want to introduce technology for tourism so that tourism is good, so that passengers are good,
I did not hear him say we are also going to introduce it because it's good for taxi drivers and taxi owners. No, these are our people. Don't said that. first. I think first and Derek foremost. please you listen to the full statement. You can't quote No, me out of Giri, I'll come to you. First and foremost, you must see what No, is Derek good Babu, for my them. question is very simple. Yeah. Do you believe that there are no problems when it comes to the taxi operations right now in the state? Pramod, there are problems everywhere. Right now, when you talk about an app, are you open to the idea of surge charges, which in other cities sometimes during peak hours goes up to 4-5 times the proper rate? Airlines charge extra, hotels charge what they like, restaurants charge what they like. You're only after the taxi drivers buy. This is my answer to this question. ओके आमकां काँग्रेसीचे म्हणयारे आनी लिडर विजय बिके बाबूय जॉईन जाल्यात डिबेटीचेर. विजय बाब, तुम्ही या विशया कडेन कशें पळयता? सरकार आज सांगता की आमकां सगळ्या टॅक्सीच्या उद्देगाक एका वेवस्थे भितर हाडपा जाय. वेवस्थेच्या भायर रावन गजाली चलपाक शकना तो सरकाराचो आर्ग्युमेंट. आनी आफ्टर वॉट हॅपन्ड इन मोर्मुगांव लोकांचोय आर्ग्युमेंट जो आसा, सेंटिमेंट जो आसा तो त्याच दिशेन आसा. तुम्ही या गजाली कडेन कशें पळयता? पयले सुवातेर टॅक्सीवाले आमचे भाव आसात ते गोंयकार आनी आमी चिंततना गोंयचे आनी गोंयच्या लोकांचे चिंतपाक जाय पयलीं आनी तांकां जी फॅसिलिटी दिवपाक जाय, तांकां जो फायदो जावपाक जाय हो पयलीं चिंतपाक जाय. तेंचे बेनिफीट आनी तेंचे ते शेअर होल्डर ते आमचे स्टेक होल्डर म्हटल्यार उपकारता, कारण ते आमच्या गोंयच्या इकॉनॉमिकल भागीदार आसा, कारण आमचे गोंयचे टुरिजम आसल्या कारणान. तेन्ना आमी ह्या सरकारा कडेन पळयतना सरकार कितलीं वर्सां जालीं हांकां आश्वासनां दिता आनी ॲप हाडटा, आपले ॲप अशे खुबशे म्हाका दिसता तेंचेर एक्सपेरिमेंट करून पळयले, पण ते एक्सपेरिमेंट म्हणटा पळय ते सक्सेसफूल जावंक ना तेंचे. आनी आमचो गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना असलें केन्ना जावंक ना, कित्याक आमी लोकला खातीर आनी पब्लिका खातीर काम केल्लेलें आसा, लोकांक खातीर. तेन्ना म्हाका सरकाराचे आश्वासनां दिवपाची तुमी पळयलां आसतलें की आश्वासनां खूब दितात ती फिकी पडलेली आसा. त्या खातीर ह्या टॅक्सीवाल्यांक तेंचेर विश्वास ना, कितें ते सांगतले आनी हितून खंयच्या हितून फोंडान घालतले हे उतार यूज करचो पडटा, ते तांकां आजून विश्वास बसूंक ना, कारण ह्या सरकाराचेर कोणाचोच विश्वास ना. ओके चेतन बाब, ऑन दॅट पॉयंट तुमकां जाय कितें? कारण तुमी कितें तरी वेवस्था आसपाक जाय फायनली. एक जो मुद्दो गिरिराजान काडलो की ट्युरिस्ट येतात, रिव्ह्यूज बरयतात, ते मागीर वेगवेगळे विशयांचेर आसूं, अल्टिमेटली आवर इंडस्ट्री गेट्स अ बॅड नेम. आतां पयर मोर्मुगांवचो इन्सिडंट जालो, इट हॅज बिकम अ मॅटर ऑफ इंटरनॅशनल रेलेवन्स आनी इंटरनॅशनल डिस्कशन ऑल्सो. सो अशी गजाली जेन्ना घडटात तुमकां जाय कितें? ओके सरकार आज सांगता की ओके आमी ॲप तयार करतात, तुमची नाल्यार तुमची कितें तरी वेवस्था तयार करात, कांयच वेवस्था नाका, हो आर्ग्युमेंट तुमकां सारको दिसता? पळयात सर, हांव कितें म्हणटा, जे सरकाराक करपाक जाय हांव मानता तुमकां करपाक जाय. आमी येदे व्हडले स्टेक होल्डर्स आसा, असोसिएशन आसा, तुमी आफोन रावंड द टेबल बसोन कित्याक आमचे कडेन उलयनात? कितें हाडपाक जाय? आज पर्यंत हांव जवळ जवळ 3.5 वर्सां जालो ह्या प्रेजिडेंटशिपीर आसा आनी टॅक्सीक बिलोंग करता, बट आज पर्यंत सरकारान खंयसरूच बाबा तुमी येयात रे, हे आमी करता, हे केन्नाच जाल्लें ना. तुमी आदी पळयात, आदी एक फावटी अशेंच ओला आनी उबेर येवपाक गोंयान हाडपाक सोदताले, तेन्ना माननीय आमचो आतांचो आमदार आनी पयलींचो CM आमचो दिगंबर कामत हो CM आशिल्लो. तेन्ना जेन्ना हांव नाशिल्लो, बट जेन्ना आमचे प्रेजेंटेशन घेवन गेले जे आमचे पदाधिकारी पयलीं आसले तेन्ना इमिजिएटली तो खंय तरी स्टॉप जालो. ओला आनी उबेर गोंयान येवंक ना. दुसरी गजाल, जेन्ना सरान म्हटलें की मुंबय तो गेलो, मुंबय ताका डोर टू डोर टॅक्सी मेळटा, कित्याक मुंबय ही एक मेट्रो सिटी जावन आसा. मुंबय अशें ना की गोंय हे व्हेरी स्मॉल, गोंयान मेट्रो सिटीन आयज तुमी बारीक ना बारीक पळयात, एवरी घरान एक ना एक तरी गाडी आसा, एक स्कूटर आसा, प्रत्येक जाण आपले गाडयेन भोंवता. कित्याक तांकां टॅक्सी एफर्ट जायना. कितले जाण टॅक्सी घेतात हे आज तेणी दाखोवचें. दुसरी गजाल तेणी सांगलें की जे
स्टेक होल्डर्स आसा जे ट्युरिजम टॅक्सी जे बिलोंग करता ऑफकोर्स की आमी खंयच कमी पडोवंक दिवपाक ना ट्युरिस्टांक आनी आमी ट्युरिस्टांचेर अन्यायूय करपाक ना कित्याक आमी ह्यान पयलीं करूंक ना आनी अशें एक म्हणलें की येस हांव आम आदमी पार्टीन आसा बट एक ह्या स्टुडियोन सांगूंक सोदता हांव आम आदमी पार्टीचो मेंबर म्हणून हांगा येवना हांव रिप्रेझेंट करता टॅक्सीकारांक म्हणून आयज हांव हांगा आयलो सर. गिरज रिस्पॉन्ड टू दॅट. तो दोन मुद्दे आहेत. एक की हांवें जशें म्हळें की टू लिटल टू लेट की सरकारान खुबश्यो गजाली एक्सपेरिमेंट कशी केल्यात म्हळ्यार आज मेरेन अशें केन्नाच जालें ना आनी तातूंत भितर राजकारणूय येता वोट बँक पॉलिटिक्सूय येता. सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंट्स हॅव डन द सेम थिंग दॅट बाबा हो रोड मॅप दीस इज द सिस्टम ही इम्प्लिमेंट करया अशें केन्नाच जालें ना. सो देर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसीट टुडे. एक म्हणजे गेल्या म्हणजे अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाका दिसता ताणें पयल्या दिसाच्यान सांगलां की ही वॉन्ट्स टू गेट दीस इशू रिझॉल्व. फक्त अनफॉर्च्युनेटली जालें कितें की तो CM जालो आनी रोखडेंच कोवीड जालो आनी त्या टायमार म्हाका दिसता एनी मेजर चेंज वूड हॅव डिस्टेबिलायज द थिंग्स कारण एनी वीच वेज आमच्या टॅक्सी भावांक खूब त्रास जाल्ले. पण हे म्हणटा आसतना म्हाका दिसता आज तुमचे म्हणजे कोवीड बऱ्यापैकी सेटल डावन जाला. गोवा टुरिझम म्हणजे 2021चे जर तुम्ही नंबर पळयशात म्हणजे सॉरी 2022चे जाल्यार आय थिंक वी गॉट हायेस्ट टुरिस्ट जानेवारी टू मार्च. तर गोवा खंय तरी एक इमर्ज जायत आसा आनी म्हाका दिसता टुडे गव्हर्मेंट इज ऑल्सो स्ट्रॉंगर दॅन एवर बिफोर आनी हे डिसिजन म्हाका दिसता काही घेवपाक पडटली. आणि काही 2-3 गजाली म्हाका विचारूंक जाय म्हणजे जशें चेतन बाबान म्हणलें की कितले जाण टॅक्सी घेता ते तुमी दाखोवचे किंवा कोणाक एफोर्ड जाता. अरे बाबा एफोर्ड कशी जातली. आज डेरेक बाब सर्च प्रायसाचे म्हणटा गोवा टॅक्सी इज सर्च प्रायस 365 days. आज तुम्ही जर मुद्दम पळयशात तोंडाक येता तो प्रेस जाता. तुम्ही म्हणटा मिटर कित्याक घाले मिटर घालना तरी तुम्ही कितले जाण वापरता. आज जाला कशें न्हय दिसता की सरकार जर आमचें आयकना जाल्यार आमी जाय तें करतले. ह्या बिहेवियराक आमी कशेंच बळी पडपाचें ना. दुसरी गजाल आज विजय बाब म्हणजे कशें विजय बाबाचें कंपल्शन आसा क्रिटिसायज करपाचें म्हणजे फाल्यां आमी खंय तरी नंबर 1 आयले जाल्यार तो क्रिटिसायज करतलो नंबर 2 कित्याक जालें ना काय म्हणून. तर ताजें हांव चड सिरियसली घेना. पण म्हाका एक प्रश्न विचारूंक जाय की आज जर आमकां जे आमी साऊथ गोवा काही हॉटेलांनी पळयतात तुमी भायल्या गोंयकारांक अलाव करना मरे. आमचो तुमी म्हणटा आमची रूल आता पयर एअरपोर्टार वतना म्हाका आमचो गोंयचो हे सांगता आमी म्हणटा साऊथ गोवा असले आमी वचना थंय आमकां मारता आमचेर फातर मारता. तुमी एका गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक कसो ट्रीट करता ते तुमी पळया. हांव एकूच सांगता की जेन्ना हे ॲप येतलें आनी जातून कितें कन्विनियन्स फी आसतली एक म्हणजे वी वील गिव इट बॅक थ्रू स्किम्स फॉर द वेलफेअर ऑफ टॅक्सीकार आणि आमचे जे गोंयकार भाव आसा ह्या व्यवसायान. दुसरें हांव परत सांगूंक सोदता की खंयच्याच आमी आज ओला किंवा उबर हाडपाच्या बद्दल उलयना. तांकां जेन्ना गोवा मायल सुरू जाले तांचो एक आर्ग्युमेंट आशिल्लो की प्रायवेट प्लेयराक तुमी दिलो. आज आमी उलयता अ ॲप डेव्हलप्ड बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी which will be run by Department of Transport. आणि इतलेच न्हय तर तुमकां खंय तरी एक रेटीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो ते सुद्दां आमी म्हणलां की जे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टान स्टिप्युलेटेड रेट आसा त्या रेटीन तुमकां मेळटले जाल्यार ॲपाक विरोध कित्याक. म्हजें इतलेंच म्हणणें आज तो म्हणटा टॅक्सीवाले टॅक्सी गोंयकार कितले वापरता. अरे वापरतले कशे. आज तो डेरेक बाब म्हणटा हॉटेला भायर. आज आमी म्हणटा की टुरिझम म्हणून आमी हिंटरलँड प्रमोट करूंक सोदता आमी होमस्टेज प्रमोट करूंक सोदता. होमस्टे भायर खंय टॅक्सी येतली. तुका हांवें आज सिंपल प्रश्न विचारता तेजें उत्तर कोणूच दिना. म्हाका आज प्रुडंट स्टुडियोंतल्यान जर पणजे वचपाक जाय म्हाका टॅक्सी अवेलेबल आसा काय ना अवेलेबल ना जाल्यार हांवें झक मारत चलत वचूंक जाय. तेच जर म्हजे कडेन एक ॲप आसलें जाल्यार ऑल आय कॅन डू इज पुट माय लोकेशन अँड ट्रॅव्हल वेर एवर आय वॉन्ट एट अ रिजनेबली फिक्स्ड प्राइस. ओके डेरेक बाब 2 मुद्दे आहेत. पयलो मुद्दो की ताणें म्हणलें तशें की टॅक्सी आमचें अशें जालां की सावथाक आसूं की नॉर्थाचो मनीस जर सावथा आयलो आनी ताणें जर कोणाक घेतलो जाल्यार आमगे बोवाळ जाता. मोर्मुगांव पयर इन्सिडंट जालो थंय बोवाळ जालो. सो देर इज अ जनरल पब्लीक इम्प्रेशन दॅट दीस इज अ व्हेरी क्लोज सिस्टम वेर गव्हर्मेंट इंटरफियरन्स ऑल्सो इज नॉट अलाउड. हाऊ डू यू लुक एट दॅट? Now, when it comes to pricing of airfares, is government allowed? Does government interfere? No. When it comes to pricing of hotel room rents, does the government intervene? No. Is there an app? Nothing.
I remember during the defense. पण एकच गजाल हा. no, एकच so गजाल what I'm बाब. saying. एकच गजाल हा की एक 5 स्टार हॉटेल दुसरी 5 स्टार हॉटेलान जर रेट कमी दिलो जाल्यार ताका वचून हाडायना काम करपाक. इंडिगो जर स्पायस जेटान रेट कमी दिली जाल्यार ताका वचून मारना. डायरेक्ट बाब प्लीज कंपेअर ऍपल्स विथ ऍपल्स. No, you are not. That's the whole problem. No, we are not comparing. What we are doing here is we are taking all the problems of the tourism industry and blaming it on the taxi drivers. This is not fair. This No, is why don't you totally- stick to taxi this issue? is not told. Why don't not you fair. stick to taxi Yeah, issue? agree. Everything is- no, everything is connected. Everything No, is Derek Baba, connected don't you- because it's not a level playing field. No. No, don't you agree, Why Derek not? बाब? No, Yeah. गिरी I'll come to you. Yeah. Derek बाब, तो जो मुद्दो आसा की फाल्यां जो गिरायक म्हणलो की फाल्यां एक एअरलायन जर रेट कमी दिता जाल्यार दुसरी एअरलायन वचून तांकां हाडायना. हांगा असं जाला की एक टॅक्सीवालो जर कमी रेट घेता 10 जाण वचून ताका हाडायतात की तूं इतली कम्याक कित्याक दिता काय म्हणून. हांगा आमी अशी स्टेटमेंट्स आयकली आमकां दिसाक 4च ट्रिपी मारपा जाय आमकां 5वी ट्रीप मारपाचीच ना सो आमी हे अलावच करची ना. Do you support such kind of things? I support the right of these taxi drivers to protect their trade, to protect their business model. Now, they do not have one business model that runs for the whole of Goa. They have separate, different business models. This thing of a taxi wala, say from south going in the north, is an old one. This is not new. This was resolved. And they had their jurisdictions, and those jurisdictions are very clear, and they are sorted out. There might be a little problems here and there. Those problems occur in every industry, but only when it happens in taxi drivers industry, it gets highlighted. It gets highlighted to a great point that everybody will say that this is the only problem in Goa. They have a method, they have a way of which they do it. It may not be smooth, there are rough edges, fine, but they have evolved a system over the last 3 decades. And till today, you have 24,000 taxi drivers and families depending on this trade. ओके विजय बाब म्हाका तोच प्रश्न विचारपाक की जेन्ना सरकारीक वेवस्था हाडपाक सोदता तुमकां कितें दिसता की फूल एंटायर बिझनेस हो वेवस्थे भायर आसचो आनी जेन्ना आमी म्हणटात की ना आमी दिसाक 2च ट्रिपी मारतले 3च ट्रिपी मारतले 4च ट्रिपी मारतले डू यू सपोर्ट सच कायंड ऑफ थिंग्स? आता पयल्या सुवातेर गिरिराजाचे सांगता की हांगर कोण कोणाक क्रिटिसायज करपाक आनी हेका येवंक ना की हांगर आयला की आमचे टॅक्सी ब्रदर्स हेंचो इश्यू भायर सरला आनी ते म्हटल्या की मिडल क्लास ऑर गरीब क्लासींतले आनी तुमी म्हटले की आतां गिरिजान म्हटलें की एप्पल टू एप्पल हें करूंक जायना. तुमी पळयता आसतले की एअरलायन केन्ना कमी करता रेट ते चिंतपाक जाय. सिजन वायज हॉटेलाची रेट केन्ना कमी जाता म्हाका सांग. ट्युरिजम खूब जाला तेन्ना सिजन वायज कमी करता. ट्युरिजम चड जाल्यार आमकां भाडें चड आहा म्हणून तेंची रेट वाडयतात तुमी ना. कारण केन्ना केन्ना तांकां मेळत ना न्हू भाडें मेळत ना हें चिंतूंक जाय आमी तांकां. आनी मेन म्हणजे म्हाका वायट दिसता की हे टॅक्सी ब्रदर आमचे सदचे सरकाराक बिलीव करता कित्याक तें खबर ना. आश्वासनां दितात आनी कितें आनी बिलीव करतात आनी मागीर रडटात. सॉरी टू से दॅट. मागीर तुमी कित्याक रडटात? एक तुमचो स्टँड धरा थंयसर आनी एक स्टँड धरल्यार सरकारच्या विरुद्ध वता तुमकां कोण हात लावचो ना. आनी काँग्रेस पार्टी तुमच्या वांगडा ठाम आसतली तुमच्या वांगडा. ओके चेतन तेच प्रश्न म्हजे की जेन्ना आमी अशी स्टेटमेंट आयकतात की आमी दिसाक 2 वयर किंवा 4 वयर ट्रिपी मारची नात. इवन तुमी नॉर्थाचे जेन्ना सावथा वतात थंय जेन्ना किजिल जातात कोफुसांव जातात एज एन असोसिएशन डू यू सपोर्ट सच कायंड ऑफ थिंग्स? एक्चुली सर तशें पयलीं जातालें हे आतां जायना. मे बी जाता आसतलें कित्याक हातीची बोटां 5वी सारकी ना म्हणटा पळय तशें मे बी जाताय आसतलें कित्याक पयलीं ही गजाली खूब घडटाल्यो आनी हांव प्रत्यक्षान वचून ह्यो गजाली त्या हॉटेलांनी डिस्कस करून हे तेन्नाचे MLA आमचे चर्चिल बाब जावं आमचो रेजिनाल्ड जावं तेन्ना हे एक सॉल्ट जाल्ले हे रिजर्व जाल्ले. हांव त्या खातीर म्हणटा की मे बी जावूं शकता आतां पण म्हाका तरी दिसना जेन्ना जेन्ना हे प्रॉब्लेम रिजर्व जाले त्या टायमार हेजेर कांयच आनी हे जावंक आर्ग्युमेंट प्रत्येक जण नॉर्थाचे सावथ वताले सावथाच्यान नॉर्थाक वताले ते व्हरताले. आतां कितें जालां फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां ती गोवा मायल्सा खातीर हे जाताली म्हणून की एकामेकाक टॅकल जाताली मागीर गोवा मायल्सा हे करनासले कित्याक जस्ट बिकॉज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. हो खंय ना खंय तरी एक भूत हाडून हे माथ्यार घातिल्लें हेंच्यांनी. आज कित्याक ते ॲप दवरिना तुमी दुसरे ॲप कित्याक जाय तुमकां? तेच ॲप चल्यात तुमचो तो ॲप फेल जालो आज म्हणून तोच पयसो आतां गव्हर्मेंटान लोकांचो पयसो तेजेर इन्वेस्ट केलो परत त्या मिटराचेर इन्वेस्ट केलो आनी तिसरे आतां ह्या ॲपाचेर इन्वेस्ट करता कित्याक? जरी तरी ॲप तुमकां हाडपाक जाय आशिल्लें जाल्यार एटलिस्ट ना स्टेक होल्डरांक जे
टॅक्सीक बिलोंग करता जे असो हांव म्हणटा म्हाका आफोनाक एटलिस्ट ते स्मॉल लोक आसा बारीक बारीक जे टॅक्सी आज ते बारीक बारीक मोबायल घेवन भोंवता तांकां एपाचे म्हणटा ते जाणटे आमचे आसा पळय तांकां कांयच खबर ना तरी तुमी तांकां आफोन तेंचे कडेन 1 to 1 बसून आमी हे सांगिल्ले की एक तुमी हॉल बूक करात टॅक्सीकारांक आफयात जे ट्युरिझम सेक्टरान जे ऑफिसर्स आसा मिनिस्टर्स आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बसया आर्ग्युमेंट करया उलया हाचेर कितें ते सजेशन करया तोडगो काडया म्हणून. तोडगो काडया हे सर आमी म्हटलेले पण अजून पर्यंत तोडगो ना हे कितें आसा हुकुमशाही आमी हे करता आनी आमी करतले आनी तुमी ह्या भितर येवपाक जाय अशें जायना न्हू सर. ओके बिफोर आय गो टू डेरेक जस्ट आणि गोवा मायल्साचो इश्यू काढला म्हणून गव्हर्नमेंट एक्सपेरिमेंटेड विथ गोवा मायल्स बट वी हॅव सीन मेनी क्लॅशीस ऑन द स्ट्रीट्स with regards to Goa miles. So don't you think फाल्यां जर आनी कोणी ॲप काढले किंवा आनी जर कोणी आयलो if we are going to say that we are not going to allow anybody to enter in the system, do you think this is long term? First question. Yeah. Do you really need an app? I mean, we are obsessed with technology, so everybody has an app for something or the other. So we are saying, let's have an app. So first ask that question: do you really need an app? An app. Second thing is, listen to him. What he's saying is, call all of us, talk to us, ask us what we want, what are the needs, what are the problems, what are the issues, and then let us find a solution. So he is open to the idea of, talking Finding across a the solution. table and finding a solution. Go ahead with that, no? ओके गिराज ह्या मुद्द्याचे कारण एक इश्यू आसा तो म्हळ्यार आतां मोपाचो आनी 5 तारखेक मोपा आमी सांगतात की फ्लायट स्टार्ट जातल्यो गव्हर्मेंटान अजून पर्यंत कॉन्क्रीट त्या दिसाक लोक एअरपोर्टार देंवले की भायर येवन तांच्या टॅक्सीचे कितें हाजो अजून पर्यंत सोक्षमोक्ष किंवा क्लॅरिटी मेळिल्ली ना. एपाचो प्रश्न कालच्या कॅबिनेटाक येवपा आशिल्लो तोय डिले जाला. डोंट यू थिंक मे इट बी फॉर वोट बँक तुमचे कांय आमदारय आशिल्ले जांकां दोनूय वाड्यांचेर पांय दवरपा जाय आशिल्ले ह्याय वटेच्यान आनी त्याय वटेच्यान गरज नासतना ज्या गजालीचेर कन्सल्टेशनांतल्यान सोल्युशन येवपा शकता ताजेर अजून मेरेन आमी झगडत आहात. आमचे सरकार जे आसा ते मागीर टुरिस्ट आसूं किंवा आमचे टॅक्सीकार भाव आसूं म्हाका दिसता सगळ्यांच्या बऱ्याचो विचार करता आनी जेन्ना 5 तारखेक फ्लायट येतली थंय काल ऑलरेडी एडवर्टिजमेंट आयल्या थंय मोपाचेर जे टॅक्सी कावंटर जावपाचे आसा ताच्या खातीर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुद्दां सुरू जाल्लो आसा फॉर्म्स भायर रिलीज केल्ले आसा आनी त्यामुळे तुमी 5 तारखेची चिंता करूं नाका थंय टॅक्सी भाव आमचे आसतले. दुसरें हांवें जशें म्हणलें आतां डेरेक बाब म्हणटा ॲप कित्याक आज कितले जाण विचार करता फ्लिपकार्ट आनी एमेझॉनाचेर शॉपिंग करच्या पयलीं की बाबा तो मोबायल आमी एका गोंयकार भावा कडेन घेवया म्हणून म्हणजे डेरेक बाब एकूय ॲप यूज करना खंय कितें जालां न्ही आज सिलेक्टीव जो म्हाका दिसता ह्या विशया कडेन पळोवपाचो जाला. आतां तुमी म्हणटा की गोवा मायल्स फेल्ड जर फेल जाले टॅक्सीवाले हात धुवन कित्याक फाटल्यान लागिल्ले कितलेशेच गोंयकार म्हाका एअरपोर्टाचेर वतना एक फाटीं बिचोलेचो भुरगो मेळ्ळो तो म्हाका सांगता आपूण डिवचलचो आसून आपूण म्हणटा जाल्लो कलंगूट आपल्या कलंगूट एंट्री ना कित्याक आपली GA04 आसा गाडी. म्हाका दिसता इतले जे ज्या तरेची गुंडागर्दी चलता हांव 2-3 गजाली सांगूंक सोदता. एक म्हणजे हे ॲप येतलेंच हे सगळ्यांनी बरोवन घेवचें. सरकार कोणाचीच म्हणजे ते मागीर तुमी कशें आसा न्ही आमचे 99% टॅक्सीकार भाव सिन्सियर आसात हार्ड वर्किंग आसात पण हे जे बाकीचे तांचे लिडर आसा पळय ते काँग्रेस म्हणटा आमी तुमचें बरें करता आप म्हणटा आमी बरें करता हांच्या नादाक तांणी लागचें न्हय. हे जे कन्विनियन्स फी जी सरकाराक येतली ती टॅक्सीकार भावांच्याच भलायके खातीर सरकार राबयतले हाजें हांव तुमकां उतर दिता आनी कसलीच अनलॉफूल एक्टिविटी आमी सोसून घेवचे ना. अरे तुमकां लोकांनी रिजेक्ट केल्या तुमकां घरा धाडल्या तुम्ही घरा बसा. विजय तू कितें म्हणटा तांच्याच नादा लागल्या म्हणून सर आम्ही नादाक तांकां तेच आमच्या नाही, नादाक तांकां वोट पडना म्हणून तुम्ही दुखता. तुम्ही तुम्ही टॅक्सीवाले तुमच्या नादाक लागलेले त्यांची आश्वासना तुमकां ताजेर दुख्ख आसा तुमकां दुख्ख आसा गिरिराजांनी बरोवन दिले तांकां जोर रडटा बरोवन दिले. पेजे तू रडटा ओटाक गिरिराज हांव रडना ओटाक तुम्ही लोकांक न्ही रडयता तुम्ही लोकांक रडयता. विजय हांव फायनल एकच चिंतन म्हाका एकच गजाल सांग फाल्यां जर कन्सल्टेशन प्रोसेस सरकारान केलो जाल्यार तुम्ही पयलींची पास्ट बॅगेज कांय दवरनासतना सोल्युशन काडपाक तयार आसात कारण दीस कॅनॉट गो ऑन फॉर एवर. पळय सर एक सांगप म्हटल्यार आमी जेन्ना जे गोवा मायल्स ॲप लॉन्च जावपाक आशिल्ले तेन्नाच आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागिल्ले की आमचे कडेन चर्चा करची म्हणून पण तेन्ना ती जाली ना. खूब आंदोलनां जाली सगळे जाले खूब कितें प्रोसेस जाले ते तुमकांय खबर आसा बट गव्हर्मेंट ही हुकुमशाही म्हणटा पळय ते आतां कशें सांगलें आमी हे करतलेच हीच ती हुकुमशाही आमी करतलेच. तुमी करा
हांव नाका म्हणना तुमी करा, बट फायनली खंयच्या टॅक्सीकारांक तुमी त्या एपान हाडटले, कितें करतले हे तरी आमकां सांगात. दुसरी गजाल, जेन्ना तुमी करतले म्हणटा तुमीच करता, आमी तुमकां सांगना की कर म्हणून. आमचे कडेन आज पर्यंत ज्या मोपाचे तुमी विशय काडलो, आज पर्यंत खंयच्या असोसिएशनाक आज सांगून गेल्ले ना की बाबा कितें चल्लां, केन्ना टॅक्सी घालपाक जाय, कावंटर येतलो, कितें करतलो, कांयच ना. तुम्ही पळयला आसतली आमच्या पेडण्याच्यानूच कितली न्यूज येता ते, कांयच ना. आतां खंयसर केन्ना कोणाक घालतले आय डोंट नो. एक हायड एंड सीक गेम, आय डोंट नो वॉट इट इज एक्चुअली. गिरी, फायनली तांचे म्हणणें इतलेंच आसा की विश्वासात घेयात. विश्वासात घेतले काय ना. आय एम एंडिंग इट ऑन दॅट. टॅक्सीकार तुमकां जशें सांगलें, आमच्या टॅक्सीकार भावांक बऱ्यापैकी विश्वासान घेतल्या गेल्या. तरी जर कन्सल्टेशन जाय, आमी आमच्या प्रत्येक आमदाराच्या थ्रू सुद्धा तांकां रीच आउट करून तांचो समज काडटले आनी तांकां सांगतले की सरकार हे तुमच्या भलायके खातीर आनी गोंयच्या टुरिजमाच्या भलायके खातीर विचार करता आनी ताज्या खातीर तांकां समजावन आमी हे करतले. पण एकदा जसो निर्णय जालो आनी फक्त आतां फाटीं सरचे ना. 99% लोक सपोर्ट करता असताना 1% हे आप किंवा काँग्रेस विरोध करता म्हणून आम्ही थांबचे ना. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां. सगळे भायर जाल्यावर आपाचे आणि काँग्रेसाचे आणि बाकीच्यांचे ही गुंडागिरी जाऊन कोणी तयार केली? मशोगत झालो की त्यांनी म्हटले हे आमचे थोडे गुंडागिरी करता. गुंडागिरी जाऊन कोणी केली? आमचे टॅक्स भाव गुंडा दिसता. आमचे टॅक्स भाव तुका गुंडा दिसता. आमचे गुंडा दिसता. एअरपोर्ट तुम्ही एक भूत गिराज विजय, आय एम कम्प्लिटली आउट ऑफ टाइम. इतल्याचे थांबता. एकच गजाल म्हाका दिसता की हांगा सगळे जाण आमी बसल्यात ते गोंयकार आणि गोंयकारां मदींच अशी किजिलां जावची न्ही की जाचेर जग आमचे कडेन बोट दाखोवन हांसतले. इतलेंच हांव सांगता आनी थांबता. गिरिराज, चेतन, डेरिक, विजय, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दीस डिबेट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.